सरकारान वर्स 2023-24 खातीर लायटीचे नवे दर JERCक दिल्यात. प्रस्तावात दर दिल्या ते प्रमाण घरगुती बिलांचे दर युनिटा फाटल्यान 12%, कमर्शियल कनेक्शनांची बिलां 12 ते 14%, जाल्यार उद्देगीक बिलां 2-2.5% वाडोवपाचो प्रस्ताव. 0 ते 100 स्लॅबांत 15 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹1.75 दर लावपाचो प्रस्ताव. 101 ते 200 स्लॅबांत 25 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹2.60 दर लावपाचो प्रस्ताव. 201 ते 300 स्लॅबांत 35 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹3.30 दर लावपाचो प्रस्ताव. 301 ते 400 स्लॅबांत 50 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹4.40 दर लावपाचो प्रस्ताव. 401 आणि वेल्या स्लॅबांक 60 पैसे वाडोवन युनिटाक ₹5.10 दर लावपाचो प्रस्ताव. कमर्शियल कनेक्शनांत 12 ते 14% दर वाड. 4 स्लॅबांनी मेळून 45 ते 75 पैसे अशी दरेक युनिटा फाटल्यान वाड करपाचो प्रस्ताव दिला. उद्देगीक कनेक्शनाक 2-2.5% वाड. दरेका स्लॅबांत 10 पैशांनी वाड करपाचो प्रस्ताव. स्लॅब वाडोवन 20 खाद्याकडे 134 कोटी मायज येणावळ येतली. इतलें करूनय 348 कोटींचो रेव्हेन्यू गॅप उरतलो. तो अर्थसंकल्पीय तरतुदींतल्यान भरून काडपाचो प्लान. JERCच्या ह्या प्रस्तावाचेर फेब्रुवारांत पयल्या सप्तकांत सुनावणी. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार.